check. Page 2, A4 Apoila Munamka, A4 Apoila Munamka. Apoila Munamka Burgyang Dusha, Ipovit Misachi Betik Dunya, Voiru Baron Amchin Gorib Kalsa, Aistuka Dita Kot Kot Ditarka, Voiru Baron Amchin Gorib Kalsa, Aistuka Dita Kot Kot Ditarka, Amit Sort Landu Deo Sort Pogbitan, Biyun Pun Maganaila Yavelar, Pain Korkit Kon Kalsayam Chintoyan, Dium Tuka Yek Mokatsona Moskar, Pain Korkit Kon Kalsayam Chintoyan, Dium Tuka Yek Mokatsona Moskar. देव बरो दिसतीवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक जेजू सगळें तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आमी आमच्या मनांत हाडया. पयले सुवातेर लुद्विना आथायद आनी तिची फामील कोविडान ती एकदम पडून आसलेली पूण देवान तांकां सुटका दिल्ली आसा, ती बरी जाल्ली आसा. देवाक ती आर्गां दितात कित्याक तांकां कोविडान ती बरी केल्या म्हणून. डॉक्टर जोया जोआव ही सांत जाना मिनिस्ट्री हे तांचे हे मीस भेटयतात, हे तांची मिनिस्ट्री वयर फुडें व्हरपाक. आनी आमी जॉन फर्नांडीसा पासत मागता, ताकाय इंटेन्सीव केरान आसा, तो कोवीड जाल्लेलो आसा. बरी सावथ बोलाय ताका बेगी मेळच्याक ताचो भाव हे मीस पेटयता. तर ही सगळीं आमची इंतेसां धरून आतां आमच्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी आयज पळयतल्यान कशे भाशेन पावलू, बार्नाबास आनी हेर जेजूच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आपलो वावर करतात. आमकांय जेजूक घेतलो म्हणटोच आमी हांगसुद्दां गेलीं की ना, आमी एकसुरी ना. जेजू आमचें सगळें आसा, ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें वावुरता. ह्या इंतेसावन आमचो वावर जावंक जाय. आमी कितें करता, घरा गेले म्हणटून सगळें विसरता.
तशें जावंक फावना. एक पातोक ताका सदांच आमी हाजीर जावंक जाय. तर ही कृपा आमी मागया आनी हें बोगसणें आमी जोडून घेवया. जेजून आमकां खूब शिकयलेलें आसा, पूण ताची खूब फाटीं शिकोवन आमी मनांतूय घेवंक ना, ना म्हणून काळजांतूय दवरूंक ना. ही सगळीं पातकां असलीं आसा तीं आमी ताचें बोगसणें मागया आनी अदीक ताचे सारकीं जावंक आनी ताचो पवित्र आत्मो दी म्हणून आमी हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोडपो देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोडपो देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. देवा आमच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचें जिवीत, खालतेकायची व्हडवीक आनी बऱ्या मनशांचें सासणीक सूख तुवें उदारपणान बासायलाय. त्या सुखाबरीत जिविता भरतेन आमची ताळणी काळजां दादोशी तानेल्लीं काळजां दादोशी कोर आनी आमची खालती विनोती दोळ्याळायेन आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपतकच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसाल्याक तावन परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हणलोल्या जुआवाक हाडलो. आंत्योकीचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सोर्वेस्पोराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर. बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी ताचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेलुसियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रस जुळव्याची वाट तांणी दवरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी सुदैवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वर उपकार. जोबाब, राष्ट्रां तुका वाकानू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाकानू. सोगलीं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाकानू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाकानू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटू अडकतले. तूं एकलोच सोडबोनार म्हूण सोगल्या राष्ट्रांक कळटलें. सोबाब, राष्ट्रां तुका वाकानू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाकानू. राष्ट्रां मुरगोटू, संतोसाची गितां गावूं. कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोडटी करताय, निती पोरमोणे करताय पोरजांची मनसुबी.
पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जोबाब राष्ट्रां तुजी वाखाणू देवा, सोगली राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगली राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सोगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जोबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगली राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखान उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना तीं पाळिना जाल्यार हांव तांचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना तो म्हजीं उतरां मानून घेना. ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांवें उलयलां तेंच निमाणे दिसा ताची मनसुबी करतलें. कित्याक म्हजेच वस्तुंकी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयला त्या बापान म्हाका फॉर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, कोण आमचे सवे उलयता, आमी जावंक जायना. म्हाका कोणें कालूच सांगलें, फादर आमी तर कितें उलयत जाल्यार आमकां मागीर तें बऱ्याक पडना. आमी पुऱ्यान बरी कोन्यो केल्यो जाल्यार त्यो उपकारना, कित्याक त्यो आमच्यो जाता. आमकां जसो देव आमचो मोग करता ते भाशेन आमच्यान करूंक जायना. आमी फकत ताकाच एकवटन करूंक जाता आनी तो आमकां एकवटन आसा. पूण हें आमी आमच्या मनांत हाडीत तर जाल्यार हें सगळें आमी कोत्ता पळय तें देवाचें जावंक लागतलें आनी हातूंत खूब फायदो दुसऱ्यांक मेळटलो आनी आमकां शांती समाधान. म्हाका बरें लागलें तें, कित्याक हेंच जेजून आमकां सांगलां,
आनी तुमी तेच भाशेन उलोवंक लागल्यात. आमी जाणो आमचे वस्तुकी तर आमी करीत ते निर्फळ जाता, पूण जेजू तर आमचे सगळें करीत आनी ताका आमी सहकार करीत जाल्यार खरेपणी सर्गीचें राज आमच्या जिवितांत आयिल्लें आसा. आनी हे भाशेन आमी पळयता हे सगळो वावर आमचे धर्मदूत कोत्ताले. पवित्र आत्म्यान भरोन पवित्र आत्मो तांचे सगळें ही सगळीं विजमितां कोत्तालो, शिकयतालो आनी तांकां लागून त्या लोकांकूय ते मानताले आनी ती परिवर्तीत जावन जेजूचो पाटलाव कोत्ताली आनी जेजू सारकी ती ताचो वावर फुडें व्हरताली. हे भाशेन आमचें सगळें घडलेलें आसा, पूण तें अदीक घडच्याक आमी ताका सदांच एकवटून रावंक जाय. तो आमकां एकवटून आसा, ताचें कांय पडोंक ना, आमचें पडलेलें आसा. आमी ताका खरेपणी एकवटून रावता, तातूंत आमकां सगळें बरेंपण मेवतलें. आतां ताका एकवटून रावलीं की ना हें जाणो जावया, आमचे भितर चिंतना भावना आसात तितलीं ताचें सवें आसात, ती ताचें सवें दवरया. कशें दत्तान सुस्कार भायर सोडलो की ना तें सगळें भायर काडया जेजूच्या नांवान, जेजू जेजू म्हणून. कितें जातलें? हीच पळय चिंतना भावना आसा, ताचे भितरल्यान कितें चलता तें आमकां दिसोंक लागतलें. लागता आनी जेजूची वाट पत्करूंक लागता. अशें आमचें सगळें घडोंक जाय, सगळें आपलें जिवीत जेजूक वारोवन. आतां पीटर चॅनल म्हणटा पळय ताका शेकी एका जुंव्यार धाडलो, न्यू हेब्रिड्स म्हणून. थिचो सगळे जाण आपलेंच देवस्पण चलयताले, पूण थिचो तो गेल्या उपरांत तो इतलो मोवाळ गोड आसलेलो ताच्या उतरांनी कन्यांनी, कित्याक सगळें जेजू सगळें तो कोत्तालो. ताका लागून तो पळय चिफ्ट नासलेलो, ताचो पूत ताची शिकवण ताका मानली आनी तो कोयतोर जावंक सोदतालो. पांयान ताका धरलो ह्या पिटर चॅनलाक पाद्रीक आनी ताका कातरून उडयलो सारको. पूण 2 वर्सांनी आख्खें जुवें क्रिस्तांव जालें. न्यू हेब्रिड्स म्हणटा पळय ती. तेच भाशेन मोंटफोर्ट ताचें जिवीत कशें आसलेलें. सदांच सायबीण मांयक तो एकवटून आपलो वावर कोत्तालो आनी ताणें बरयलेलें आसा मिशनरीज ऑफ मदर मेरी हे भाशेन ते पळय ताचे बरोबर वावुरताले पळय ते. आनी ताणें बायलांकूय म्हणजे वस्तुऱ्यांकूय ताणें एक तांचो ग्रूप केलो. कोणाक ते सगळे गरिबांक पासत वावुरच्याक. आनी तितलेंच न्हय, ताणें इतलें बरयलें सायबीण मांयचें देवस्थान कशे भाशेन करूंक जाय पळय तें, की खरेपणी ताणें सगल्या मनशांक पवित्र आत्म्याचो प्रेरणारूच न्हय, पूण सायबीण मांयचे गोठायेन फुडें वावर करूंक जाता ते भाशेन ताणें खूब बरयल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, आमी सगळीं जाणां आतां मायाच्या म्हयन्यांतूच न्हय पूण सदां आमचो तेर्स कोत्ता. तेर्सान आमी जेन्ना एक नोमान मरी म्हणटा 10 पाटी, तेन्ना कितें जाता, प्रत्येक नोमान मरयेन आमचें जिवीत आमच्यान खोलांक जाता. पूण कशें खोलायतलें हांव? आमी खूब पाटी बेश्टीच म्हणटा आमची मागणी, पूण आमी तो ध्यान मन लावन म्हणीत जाल्यार आमचे मदें ती खोलाय येतली. आनी हे मागणें एकदम म्हत्वाचें. जितलें आमी शिंतीदान हे आमचे नोमान मरी म्हणटल्या तो आमकां खोलायेन आनी ती आमचे पासत मागतली आनी खोलायेन आमी एकामेकाक आजीर जावंक लागतले. हांव जशे भाशेन त्या मिस्तेराक आमी आजीर जाता तेच भाशेन आमी एकामेकाक आमी एक म्हणजे खोलायची मनशां उत्तळ तरेचेर आमी जियेता. पूण आमची तर खोलायेन आमी आमचें जिवीत सारीत जाल्यार दुसऱ्यांकूय आमी खूब तांच्या जिवितान अर्थ हाडटले. हांव आमच्या आत शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता, ताका आमी आजीर जावया. आनी सगळें आमचें सवें आहा तितलें जेजू सवें आसा म्हणटोत तें जेजू सवें सुस्कार भायर काडटना भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तो सोडया. आनी सगळीं आमची चिंतना भावना जेजूची दवरली की ना ती नपयत जातली, कित्याक तो
ती काडून बरें पळय तें अदीक बरें करतलो, वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. हें आमचें सगळें प्रत्येक सुस्कारान घडटा आनी असली खोलायची मागणी आमी करूंक जाय. नाजाल्यार आमचें उतोळ मागणें आमकां कांय फायदो दिना. आमी कोत्ता मागणी पूण देंवचारूय आमचें सगळें वावुरता आनी तो जाणो आमी शिंतिदान करिना म्हणून. ताका लागून ह्या वेळार आनी अशे भाशेन आमी सदांच मागण्यांत रावया. रावलेलीं आसा म्हणटच आतां आमी आमच्या भावा भयणी पासत मागया. खूब दुयेंसां जाल्लीं आसा पूण कोरोना व्हायरस एकदम आतां वाडत आसा, तर आमी आमच्या भावा भयणां पासत आमची लागशिल्लीं आसात तांचेय पासत आमी मागया. सोरपोतेतरा आनी काकृतसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोण वडायन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजी सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिनां आतां आयिल्लीं आसा, तांचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणीव उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातयेचें भांगार करूंक C24 पेज 38, C24 पेज 38. मातयेचें भांगार करूं शोकताय तूं एकाचो राव. माती तूं आमचें जिणें भांगार कर पवित्र आत्म्या. दया बापा मुक्तीपण की कोरक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. तुजो पूत जीवन जेजू ओ मोलीक भांगार आमचे. आमची जीण बदलून आतां जेजूचें जिवीत जावचें. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव संबंद वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गीं तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र.
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकालचिंतलें पियेता तितले ती पावटी तूं आमी वैभवाने वैभवाने सोड सोड, आमी तुजें तुजें मरण परगोटा. परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणवणी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळीं आमची इंतेसां काळजांत धरून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय चोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दवरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू
भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D43, page 71, तुका आमची गरज. D43, क्रिस प्रसादाचें गीत. D43. तुका आमची गरज, जेजू सर्वोन्नारा. तकलेक जशें सांदें तशें आमी तुका. तुका आमची गरज, जेजू सर्वोन्नारा. तकलेक जशें सांदें तशें आमी तुका. नेनार मनशांक शिकवून उकेलोल्यांक जेवण, तानेलोल्यांक पिवोवन, पिरेवंतांक गिलास, गोडशिवंतांक आदार, दुखेसाल्यांक मुजवण, उदार काळजां पावोवन. तुका आमची गरज, तुका आमची गरज, जेजू सर्वोन्नारा. तकलेक जशें सांदें तशें आमी तुका. तुका आमची गरज, जेजू सर्वोन्नारा. तकलेक जशें सांदें तशें आमी तुका. कालकान उजवाड फांगून, मेलान साफाय घालून, वाचूकलोल्यांक सोडून, हात दिवन परतून हाडून. तुजी दया मोया आनी बापाचो मोग सगळ्यांक चाकूंक दिवं. तुका आमची गरज, तुका आमची गरज, जेजू सर्वोन्नारा. तकलेक जशें सांदें तशें आमी तुका. तुका आमची गरज, जेजू सर्वोन्नारा. तकलेक जशें सांदें तशें आमी तुका. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाड्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फाशी सेवा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतम्या सगळें बापाक वाकाणटा. Amen. Page 142, K8, O morono jivita, K8. O morono jivita, kalis amche otmekta, nirontor bagi chile, monatlan upsut yeta, zokan ami podeshi, zolta dukacha konan, amche gordor amco gaw, amche suk sorga raja.